काही दिसांवयली म्हजी मागणी येयली की अशी एक जुनी आमची तळी आशिल्ली जातून भितर आमी विसर्जन करता गणपतीचें ताजें पुनर्जीवन करपाक जाय अशें म्हणून फाटले सादारणशे 2 वर्सांत आमी जेन्ना आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन एक आमकां जाणीव दिली की सगळे कडेन तळी जी आसात पळय न्ही ती तळी तुमी परत पुनर्स्थापीत करची अशें म्हणून ताची बांदावळ करची सुंदरकाय करची अशें म्हणून आनी त्या अनुसार आमी दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय हे दोनूय जिल्ल्या भितर आमी जवळ जवळ 150 वयर तळी जी आसा पळय न्ही तांचें पुनर्जीवन केल्लें आसा विकास केल्लो आसा। आज हे तळी जी आसा पळय न्ही ताचो शुभारंभ केल्लो आसा आनी सादारणशे मुखावेले 1 म्हयने भितर हे तळ्याचें काम आसा तें पूर्ण जातलें जेणे करून हांगासर स्थानीक लोक जे आसा पळय न्ही तांकां एक सुविधा मेळूंक शकतली की वार्षिक जो आमचो गणेशोत्सव आसा पळय न्ही त्या उत्सवाच्या निमित्तान मुर्तीचें जें विसर्जन जाता तें मुर्तीचें विसर्जन त्या तळयेक करपाक संबंदीत एक बरी ह्या तळये खातीर सादारणशे 50 लाख रुपया खर्च जाता। डब्ल्यूआर डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तें उदकाचें संवर्धना बरोबरच एनवायरमेंट जो आसा पळय न्ही तेंय पळयता आनी त्या बरोबरच दुसरें म्हटल्यार सामाजीक गरज जी आसा पळय तेंय पळयता। ह्या दिसान म्हजे कडेन बऱ्याच ठिकाणी लोकांची मागणी येयल्ली आसा म्हणजे वेगवेगळ्या गांवांनी की आमचे गणपती विसर्जनाक जागो जो आसा पळय न्ही तो मातसो सुंदर करून दिवपाचो डेव्हलप करून दिवपाचो वगैरे वगैरे आनी खंयचेच कडेन आमी केन्ना ना म्हणून ते म्हणजे नॉर्थाक आसूं किंवा सावथाक आसूं तर हे पद्दतीन हे काम जे आसा पळय तें मुखार आमी व्हरतात। एक म्हटल्यार आमचे मुख्यमंत्री जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडल्यान आमी बरी अशें सपोर्ट जो आसा पळय न्ही तो म्हज्या डिपार्टमेंटाक विशेश करून कारण उदकाचें संवर्धन करप उदकाची साठवणूक करप खूब म्हत्वाचें। आमी आज सुद्दां पळयलें जर जाय जाल्यार हजारांनी न्ही लाखांनी लिटर उदक जें आसा पळय न्ही हें समुद्राक वता कारण आमचे कडेन तशी प्रकारची साठवण करपाची जागा ना आसात पूण कमी आसात आनी म्हणून हाजेर सुद्दां उपाय करपाचो घेवपा संबंदी आमी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रकल्प जे आसा पळय न्ही ते गोंयांत राबोवपाक केल्ले आसा आनी म्हाका खात्री आसा की 2047 जशें नरेंद्र मोदीजीन म्हटलां की 2047 पावर कितली जाय पडटली उदक कितली जाय पडटलें रस्त्याचें नेटवर्क कशें जाय पडटलें हावजींग कितलें जाय पडटलें हे सगळे प्रकारची वेवस्था करपाक प्रत्येक राज्यान पुढाकार घेवचो आसा म्हणून आनी त्या नजरेन डब्ल्यूआर डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही हे डब्ल्यूआर डिपार्टमेंटाचें आमी कशें म्हणटा नियोजन केल्लें आसा जेणे करून 2047 पर्यंत गोंयकारा खातीर जें उदक लागतलें पिवपा खातीर बीन आनी इरिगेशना खातीर बीन तें उदकाचें नियोजन जें करपाचें तें केल्लें आसा। सिवरेजी संबंधी वेगळी मिटींग हांव आमचे कन्सर्न मिनिस्टर आसा पळय ताका म्हटलेलें आसा आनी विशेश करून आमचो कॉर्पोरेशन जें आसा पळय सिवरेज कॉर्पोरेशन ताजी बैठक सादारणशे मुखावेले 30 तारखे म्हटल्यार घेतलो जेणे करून ही शिटकावणी घेवन सिवरेज जे आसा ऑफकोर्स दिगंबर कामत हांगासर आसा तांच्या आनीक फातोर्ड्या मतदारसंघाक लागता ते आनी त्यामुळे सिवरेज संबंधी मातशी काळजी घेवपाक जाय जेणे करून साळ रिवर जी आसा पळय न्ही ती बरी आनी नितळ जावपाक शकता। हाचो संबंध एनवायरमेंटा कडेन आसा असो प्रकल्प आज हांगा चालू जाता ताजे आतां दानंद नायकान फावंडेशन स्टोन नाला विधिवत पुजा करून डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर जाच्या खात्याच्या अंडर हें काम चालू आसा तेय हांगा आयिल्ले आसात आनी आमचो फातोर्डेचो माजी आमदार आनी भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष बाब दामोदर नायक हेय हांगा आसा त्यांनी फुडाकार घेवन हें काम चालू केल्लें आसा। एक अत्यंत बरी गजाल की उदक अशें म्हटलें वता आनी बरोवन दवरिल्लें आसा खूब जाणांनी की जगांत जेन्ना वॉर जातलें तें उदका लागून जातलें अशें म्हणून बरोवन दवरिल्लें आसा आनी आमकां तें पळोवपाकय मेळटा खूब कडेन राज्यां भितर झगडीं देशां भितर झगडीं अशा वातावरणांत एक तळयेचें नवनिर्माण ह्या भागांत जाता ही आनंदाची गजाल आनी तें काम स्टार्ट करून हाज्या चवथीचे पयलीं तें काम कंप्लीट करपाचो एक ध्यास डब्ल्यूआरडीच्या इंजिनियरांनी सोडिल्लो आसा सो दॅट गणेश विसर्जनाच्या वेळार तांकां हाचो फायदो जातलो पूण एक बरी तळी हांगा जातली हें अत्यंत आनंदाची गजाल सगळ्यांक कारण तळी जावप हें म्हत्वाचें। पयलीं खूब तळयो आसताल्यो मागीर तळयो पुरवल्यो गेल्यो मागीर तळयेक निग्लेक्ट केलें पण आतां हळू हळू बाब सुभाषान फुडाकार घेतला आनी उदका खातीर खंय खंय मेळटा थंय ताणें तळयो वेगळे पॉन्ड्स अशे तरेतरेचें ताणें काम चालू केलां ताचो फायदो गोंय राज्याक जातलो सामान्य प्रजेक जातलो आनी उदकाचो खुबसो प्रश्न सुटावो जातलो।